ह्या प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हांच्या तुषार बोरकर सांतांद्रे बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष सगळ्यांचे स्वागत करता। आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मध्ये आसा आमचे एक्स MLA आणि गोवा मायनॉरिटीज फायनान्साचे चेअरमॅन सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तसेच आमचे महिला मोर्चा अध्यक्ष आणि कुडका तलावली सरपंच मॅडम दिवाना कुरगांवकर, तसेच आमचे स्पोक पर्सन सांतांद्रे बीजेपी मंडळाचे अजित बकाल, बाकी सगळे आमचे फाटल्यान बसलेले आसा बीजेपीचे सांतांद्रे बीजेपीचे कार्यकर्ता। आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण 2 दीस पहिले आम्ही बीजेपी मंडळ सर सिल्वेरा ZP ताकू आमच्या सीएमाच्या फुड्यान गेल्ले आणि थंय एक सरान आमच्या फ्रांसिस्को सिल्वेरान तसेच दाखवून बायट दिल्ली आणि त्या बायटीन कितें म्हटलेलें की आमी सीएमा फुड्यान जॉब्सांक लागून गेल्ले आणि डेव्हलपमेंटाच्या कामाक लागून गेल्ले आणि हाचेर आमचे सांतांद्रे मतदारसंघाचे MLA विरेश बोरकर हाणें स्टेटमेंट केला की आमी ते जॉब्स विकत घेवपाक गेल्ले आणि अशे वेगळे डेव्हलपमेंटाचेर ह्या पॉयंटाचेर ताणें स्टेटमेंट केला। तेजी रिप्लाय दिवपाक आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा। ह्या पॉयंटांचेर सर आनी बाकीचे आमचे आसा ते उलयतलेच, पण हांव इतकें सांगूंक सोदता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की सरकार बीजेपीचो आसा, सरकार आमचो आसा आणि सांतांद्रे मतदारसंघाचे बीजेपीचे कार्यकर्ता, बीजेपीचेच न्हू हेर पक्षाचे सुद्धा कार्यकर्ता जर आमच्या मंडळा फुड्यान किंवा आमच्या सरा फुड्यान आपल्या कामांक लागून किंवा डेव्हलपमेंटाक लागून येयले तर एकदाच न्हू त्या भुरग्यांक घेवन आमी 10 फावटी सीएमाच्या फुड्यान वयतले ती कामां जावपाक लागून। कोणाची कामां जातली प्रायव्हेट सेक्टर आसतले किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टर आसतले की हेचो मिनींग असो जायना की आमी सीएमा फुड्यान गेले आणि ती पोस्ट विकत घेतले। प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान आमी त्या दिसा आमची 2-3 कामां आशिल्ली तिवूय मांडपाक गेल्ली, पण तेणें जो स्टेटमेंट केला तो चुकीचो आसा। तेन्ना हांव ह्या विशयाचेर चड उलयना, म्हाज्यानी सिनियर बाकीचे आसा ते उलयतले। आनी एक सांगपाक सोदता की विरेश बोरकर जो आसा तो खंयचो स्टेटमेंट दिला तेजेर कळटा की आमचे सर आतां सक्रीय जाल्ले आसा, एक्टिव्ह जाल्ले आसा। सो तेका लागून तो लोक पळोवन आनी सरान जो स्टेटमेंट दिला तो पळोवन तो मातसो घेयलाय काय खबर ना, तेका लागून तेणें हे स्टेटमेंट दिला म्हाका काय समजना। सो हांव चड ह्या विशयाचेर चड उलयना की आमचे दोगूय सर आनी स्पोक पर्सन आसा ते उलयतले। देव बरें करूं। गुड इवनिंग, नमस्कार प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळे आमचे चॅनल्स मीडिया तुमकां काडटान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज तुमी आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी हिंगा हाजीर जाल्ले आसात। जो आमचो मंडळाचो सांतांद्रे ब्लॉकाचो मंडळाचो प्रेसिडेंट आमचो तुषार बोरकार हेणी आता सुरवात केल्ली आसा। आमच्या मंडळाचो प्रेसिडेंट, आमचे महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट तशेंच सरपंच बाय दिवाना करगांवकर आसा, आमचे बीजेपीचे मंडळाचे आणि एक्स सरपंच बाब अजित बकाल, तसेच आमचो रजनीकांत बाब, फाटल्यान सगळे आमचे बीजेपीचे बाब निखिल देवसेकर, आमचे राहुल मुकलेकर, लक्ष्मीकांत, आमचो दीपक, फेलिक्स आणि दुर्गा हिंगा ह्या मंडळाचे आमचे सगळे हिंगा हाजीर आसात। जेन्ना बाब तुषारान सांगलें जो आमचो सरकार आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, जी आमची बीजेपी पार्टी आसा आणि आमी बीजेपी पार्टयेन आसात आणि जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन 2 दिसां पयले जे आमचे मंडळ जे कार्यकर्ते आसात, एक्टिव्ह मेंबर आसात, मंडळाचे सगळे वर्कर्स आसात, तसेच वेल विशर्स आसात, हे आमी चीफ मिनिस्टर कडेन म्हाका सदांच सांगताले एक अपॉइंटमेंट घे म्हणून, आणि जायते दीस जाले आमकां 2 फावट लागून अपॉइंटमेंट कॅन्सील जालो।
कित्याक 2 फावट लागून चीफ मिनिस्टर दिल्ली वचपाक पडलें, ताका लागून आमकां 2 दिसां पयलो अपॉइंटमेंट मेळ्ळो आनी ते भाशेन आमी सगळे मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आमी वेल विशर्स आमचे बरोबर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमची भुरगीं आसलीं, चेडवां आसलीं, तींवूय येयल्लीं. तेजें काम कितें प्रायवेट जॉब्स तेंची आसली, तांकां घेवन गेल्ले आनी आमी सीएमाक आमचे कितें आसलें तें आमी सीएमाक सांगलें. आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें कशें कितें जावपाक जाय, कशी आमची पार्टी फुडें सरपाक जाय, कशें आमी पार्टीचे प्रोग्राम करपाक जाय तें आमी सांगून दिल्लें. फाटीं आमी तशेंच बीजेपीचे प्रेसिडेंटाक आमचो दामू नायकाक मेळ्ळे. आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात आमी 98 एक्टीव मेंबर्स जालेले आसात बीजेपीचे. म्हणजे एक एक्टीव मेंबर्स करतलो जाल्यार तेणे 100 करपाक जाय ना जाल्यार 50 करपाक जाय. अशें आमी 98 मेंबर्स एक्टीव मेंबर्स जाले. तितून आमचे 7,500 मेंबरशीप आमी सांतांद्रे मतदारसंघात बीजेपीची केलेली आसा. हे आमकां व्हडलें भाग आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात इतले मेंबरशीप आमी आमच्या सगळ्या वर्करांनी केलेली आसा. ताका लागून आमी चीफ मिनिस्टर आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां सगळे जे पार्टीचे कार्यकर्ते आसात, जे पार्टीचे लिडर्स आसात, ते आमकां खुबशे तुमी सांतांद्रे मतदारसंघात इतली मेंबरशीप केले म्हण आमकां तो बरें आपलो आदार सहकार दिता आनी तेंको दिता. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या बरोबर आसात. आमकां सांतांद्रे मतदारसंघात फुडें 2027 आमचे बीजेपीची पार्टी, बीजेपीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय म्हण आमी सगळे वावुरतात. जे बीजेपी पार्टीचेर आसात कशे फुडें आमी सरपाक जाय पळय ते. आनी त्या कारणाक लागून आमचे मतदारसंघातले आमचे सगळे वर्कर्स जावं वेल विशर्स आमच्या फुडें येतात. आपल्याची कितेंय तरी कामां जावपाक जाय म्हण, आमचे जावं डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हण आमच्या मतदारसंघात आनी कामान आमची वर्कर्सांची जावं प्रायव्हेट जॉब्स आनी खंयचे जॉब आसा ते आमचे कडेन येता. ते भाशेन आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन येता आनी आमी वयतलेच. हातून दुबाव ना. चीफ मिनिस्टरा कडेन वचपाक आमकां कांय हेंच ना, प्रॉब्लेमूच ना. कित्याक आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, बरें काम करता. खुबशें काम आख्ख्या गोंयांत तो काम करीत आसा. सगल्यांक एक तरेन लेखता. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जावं खंयचेच कोणाकूच केन्नाच तो डिवायड करिना. बरें काम करता आनी त्या खातीर आमचो सगळो लोक आमच्या बरोबर आसात, वेल विशर्स आसात, फ्रेंड सर्कल आसात, आमकां तेंको दितात. आनी तुमी वचात म्हणटा फुडें, तुमच्या बरोबर आमी आसात. फुडें आमकां पार्टी आमची येवपाक जाय म्हण 2027 जे आतां झेडपी इलेक्शन आसतलें. 2 कॅन्डिडेट आमचे आसतले, एक सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांताक्रूज. हे दोनूय कॅन्डिडेट आमकां परत जिखोवन हाडपाक जाय. जे पार्टी आमकां कोण कॅन्डिडेट दिता ताका आमी सपोर्ट करतले आनी जरूर आमी हे दोनूय कॅन्डिडेटांक जिखोवन हाडटले. हातून दुबाव ना. जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले तेन्ना आमची जायतीं भुरग्यां आसलीं, चेडवां आसलीं. एक आमचे डॉक्टर अनिल गाडसेचें चेडूं, आमचे भुरगें, हें सिजांतान कामाक आसा. ताका थिंगा कितें तरी प्रॉब्लेम जाले आनी मातशें काडलें, परत ताणें एप्लाय केल्लें आसा. ताका सांगपाक गेल्ले, हे भुरग्याक आमी चीफ मिनिस्टराक सांगपाक गेल्ले हे भुरग्याक थिंगा कामाक लावपाक. एक आमचो अक्षय नायक म्हूण आसा, तो एक खंयच्या तरी हिंगा काम करता आमचे बरे कंपनी प्रायव्हेट सेक्टरान. ताका प्रमोशन मेळोंक ना. 10 वर्सां जालीं ताका प्रमोशन मेळोंक ना. ताका लागून आमी ताका सीएमाक सांगपाक गेले, बाबा तुवें तरी सांगल्यार खंयच्यान जाल्यार काम जातलें. जो आमचो साईश नायक आसा तोवूय हितून आमचे वेदांतान कामाक आसा. ताका कितलीं वर्सां जालीं तो काम करता थिंगा. ताकाय आमकां रेग्युलर करपाक जाय जावं कितें तरी करपाक जाय. दीज आर द प्रायव्हेट जॉब्स. आनी खंय तरी कामाक आमचे भुरगे फुडें येता काम करपाक लागून आमी तें काम करतलेच. जेन्ना आमचे MLA आमचो वीरेश बोरकार आसा, तेणें आमकां ना तुमचेर विजिलन्स जावपाक जाय, तुमचेर हें जावपाक जाय, तुमचेर तशें जावपाक जाय. तुमी आयकलां, तुमी कितें जॉब्स घेवन तुमी सीएमा कडेन वयतात, भुरग्यांक घेवन वयतात. आनी अक्कल ना हेका. काम तरी जावपाक जाय. तूं काम कर. तूं तुज्या भुरग्यांचे आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या आख्या गोंयच्या लोकांचें काम कर. तुका एप्रिशिएट करतले. कोण एप्रिशिएट करना? कोणें तर आपणाच्या पोटाक तो लायलो जाल्यार भुरग्याक तुका मानतले, फॅमिली मानतले. आनी ते भाशेन आमी आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी कशे भाशेन आमचे पार्टी थ्रू आनी चीफ मिनिस्टरा कडच्यान कसलेंय तरी काम आमी गेले जाल्यार आमकां चीफ मिनिस्टर केन्नाच ना म्हणना. चीफ मिनिस्टरान म्हाका केन्नाच हें काम लागून हांव घेवन गेलो जाल्यार चीफ मिनिस्टरान केन्नाच म्हाका बोव डावन करूंक ना. काम सिल्वेट तूं वच फुडें, तुजें काम जालां आनी जालें. हातून दुबाव ना. आनी ते भाशेन तो म्हणटा सिल्वेरान, एक्स एमिलियन फ्रांसिस्को सिल्वेरान 18 वर्सां कितें केलें काय म्हण.
18 वर्सां तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलां? सगळें तुवें डेव्हलपमेंट बंद केलेलें आपणे सुरवात केल्या म्हणटा. अरे बाबा विरेश बोरकार, तुका हांव सांगूंक सोदतां, तूं MLA आनी हांव तुका बरो रिस्पेक्ट दिता, हातून दुबाव ना. केन्नाय जर तूं आमचे बरोबर माचयेर आसलो जाल्यार, खंयच्याय फंक्शनाक आसलो जाल्यार, तूंय आसता फंक्शनाक, तेच भाशेन म्हाकाय आपयतात तेच फंक्शनाक. तूं म्हाका पळयताच तुका कितें जाता तें हांवूच नको. डिस्टर्ब जाता, गेले ते फावट हांव म्हणटालो तूं कितें जाता तेका खंय तरी तेका व्हरोन कितें कर म्हण. लास्ट टायम लग्नाय म्हणलेलें आसा. अरे तो डिस्टर्ब जाता, मानेलाक लागून खबर आसा. तो आमकां प्रेस जे आमचे आमी हेचेर स्टेजीर बसलेले आसतना ते आमचे हे आसता, प्रोटोकॉल आसता. जे कोण ल्हान पळय आसा, पण आतां तो MLA म्हणटच तो प्रोटोकॉला प्रमाणे तो लास्ट उलोवपाचो आसता. दुसरे कोण सरपंच आसतात, कोण आनीक दुसरे आसता, जावं मागीर हांव आसता, हांव ताका काय बरो एड्रेस करता. हो आमचो सांगांद्रे मतदारसंघात तो संघाचो MLA विरेश बोरकार आमचे मदें आसा, चीफ गेस्ट आसा, आनी दुसरे आसात. तो जेन्ना तो हें करूंक येता, एड्रेस करूंक येता, तेन्ना तेका तो कोणाची नांव घेयना. कित्याक म्हाजें नांव घेवपाक पडटा म्हण. इतलो खंयी पळयात तेका, खंयच्याय तुमी हेजेर पळयात, अशें तेका खूब जाता. पूण हांव तेजेर आनी वचना. जेन्ना तो म्हणटा म्हाका हांवें कितें केलां काय म्हण 18 वर्सां, कांयच करूंक ना. कांय करनासतना म्हाका 4 फावट MLA केलो आमच्या सांगांद्री मतदारसंघात. लोकांनी म्हाका 4 फावट निवडून हाडलेलो आसा. कित्याक बेश्टोच निवडून येता, काम केलो जाल्यार निवडून येता. हांव 99 सावन, पयलो हांव 97 सावन सरपंच जालो आगासाई पंचायतीन. फुडें म्हाका 99 हांव MLA जालो. MLA जावन हांवें खूब काम केलें. हांव तेन्ना न्यूज MLA, पूण कामां करपाची पद्दत आसली, हांव काम करीत रावलो. सेकंड टायम म्हाका 2002 जे आमचे परिकार सरकार जालो, दुसरे सेकंड टायम, तेन्नाय हांव MLA जालो. थर्ड टायम हांव 2007 MLA जालो. फोर्थ टायम म्हणजे 2012 बाबा आमचो इश्ट आमचे मदें ना, बाबा विष्णू वाघ, तो आमदार जालो. मागीर 2017 हांव परत आमदार जालो. मागीर आतां 22 विरेश बोरकार तूं आमदार जालो, तुका निवडून दिलेलो. तूं कामां करपाक तुवें फुडें व्हरपाक जाय, हातून दुबाव ना. कोणें जाल्यार काम करपाक जाय, कॅरीड फॉरवर्ड करपाकूच जाय कामां. जेन्ना हांव आमदार आसलो 99 आमचे मदें डॉक्टर कागू पेगादो आसलो पयलो. तेणें कसली तरी कामां केल्ली, तेजी कामां उरलेली पेंडींग, ती म्हाका पडली कामां करपाक. हे कॅरीड फॉरवर्ड ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जे आमचे आगासाई पुलीस स्टेशन आहलें, तेणें फाउंडेशन स्टोन तेणें घातलो. इनॉग्रेशन म्हाका करपाक पडलें इन 2001 इनॉग्रेशन हांवें केलें. कितें दीस इज द प्रोजेक्ट, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट. आपणे कंप्लीट केले, आमी कांय क्रेडीट घेयनात, पण काम करता तेणें क्रेडीट घेवपाकूच जाय. तेन्नाच आमचें कितें केलां काय म्हणटा तो हे जोडलें. हांव आमदार आसतना आमचे परिकार सरकार आसतना परिकार चीफ मिनिस्टर आसलो आमचे मदें ना. चीफ मिनिस्टर तेचो उगडास करपाक येतात, तो बरेंच म्हाका बरो आसलो, केन्नाच कांय ना म्हणून नासलो. जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लेम आहले आमचे आक्षीन, आमचे सरावंडींग एरियान, अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हांवें कोडताली सावन आगासाई हाडली. अंडरग्राउंड उदकांतल्यान भितरल्यान ही अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हाडून हांवें दिल्ली आसा. परिकार साहेबान आमचे तेन्ना त्या टायमार इनॉग्रेशन केलें आनी आख्खे आगासाई प्लस गोवा वेल्ल्या उदकाची सवलत मेळलेली आसा. उदकाचे तेन्ना सावन आगासाई एरियान साम गोवा वेल्ल्या साम प्रॉब्लेम नासले, थिंगा इम्प्रुवमेंट जाल्ले आसात. खुबशे इम्प्रुवमेंट आनी मागीर उदकाचो खुबसो इम्प्रुवमेंट जालो. हितून दुबावूच ना, कितलेच इम्प्रुवमेंट जालो तो. जेन्ना आमी जे टांकी आसात, वॉटर टँक आसात जे भरतात, पिलार टांकी आसात, ती आमची ओपाचें उदक येता ते सायडीन. तेन्ना 4 टांकी आसात आमचे. पिलार टँक आसा, जावं बांबोली श्रीराम पार्ले थिंगा वयर टँक आसा. मागीर आमची सांताना चर्च थिंगा आमी न्यू टँक बांदलेली आसली ती आसा. मागीर कुरका एक टँक आसा. हितूंतल्यान टँकीच्या वयल्यान उदक भरोन वयल्यान येतालें, तें कोणाक खबर नासलें. उदक सकयल वयतालें. आमी सकाळी फुडें उदकाचे चडशे सकाळी फुडें टँकी भरताले. 4 आमी उदकाचे टँकेर वचोन बाबा हें उदक वेस्ट कित्याक जाता तें पळोवन आमी वयल्यान एक टँक, तेका एक पायपलायन जॉयंट मारली आनी तेन्ना सावन उदकाचो सोल्युशन खुबशे इम्प्रुवमेंट जालें. कित्याक उदक भायर वयतालें, वेस्ट जातालें, तितलें लोकांक पावपाक लागलें. टांकी जी भरताली तितूंतल्यान
इतले आमी जायते काम केलें. तुमकां सांगपाक इतलो टायम तुमी प्रेसवाले म्हणटले तूं चड सांगनाका, कित्याक आनीकूय सांगतलो. जायते काम आसा हांवें केल्लें. जेन्ना थंय रोड्स, एक्झिस्टिंग रोड्स, न्यू रोड्स तुमी कोणा कडेन विचारात, सगळे हांवें हॉटमिक्स केल्ले. खंयच्याय टायमार तूं खंयच्याय वच, खंयच्याय विलेजीन वच, कोणूय तुका सांगतलो जेन्ना हांव आमदार आसतना सगळे रोड हॉटमिक्स जाल्ले. जे 5 वर्सांनी ते परत करूंक पडटालीच. 7 वर्सांनी 5 वर्सांनी ते कित्याक तुका तुमी जाणात आमच्या गोंयांत पावस सुबेज पडटा, ताका लागून रोड्स ते मागीर परत हॉटमिक्स करचे पडटात. आमी जे इंटरनल रोड्स जे पेवरकूय वयताले तितल्याकूय आमी हॉटमिक्स केलेले आसात. कितलेशे रोड, आतां MDR रोड्स फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा आमी हॉटमिक्स केल्लो हांव आसतना. आतां तो परत करूंक पडलो. आमचो सोजी कडेन गोवा वेल्ल्या टू मिलिटरी वाया कुरका हिंगा हांवें तो हॉटमिक्स केल्लो. जेन्ना हांव GSIDC नासलो 5 कोटी सुमार मोडून हांवें तो हॉटमिक्स करून काडलेलो. तेन्ना हांवें तो कुरका ब्रिज जो आसा तेन्ना पयलें काम आमचे बाबा डॉक्टर कार्मो पेगार करतालो. तो आमी इनॉग्रेशन करपाक म्हाज्या हातीन पडलें. कुरकाचो ब्रिज आसलो एक धाकलो, हांवें केल्लो. आतां तुका सांगपाचें म्हणल्यार खुबशें सांगपाचें आसा, जे आमचे थोडेशे आनी थोडो टायम घेता आनी सांगता तुमकां कितें केलां काय तें दिसपाक जाय, लोकांकूय दिसपाक जाय हे सिल्वेरान कितें काम केलां पळय तें. जेन्ना हांव GSIDCन वायस चेअरमॅन आसलो, मेजर 2 पयलीं कोणेच बांदूंक ना. तेन्ना हांवें पळय नेवरा पंचायत घर बांदून घेतलें. नेवरा पंचायत घर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी कंप्लीट केलें. नेवरा पंचायत घर विथ कम्युनिटी हॉल आनी सगळी फॅसिलिटी. नेवरा पंचायत घर तुमी आतां AC ते केल्लें आहा, हांवेंच AC केलेलें आहा. आतां सेकंड म्हणल्यार आमचें बाती पंचायत हॉल विथ कम्युनिटी हॉल तेवूय हांवें कंप्लीट केलेलें आसा. कांयच करूंक ना म्हणटा, कांयच दिश्टी पडना काय म्हणटा तेका हांव. ग्रावंड केल्लो आमचो बाती ग्रावंड केल्लो आसा. हांवें आनी प्रोजेक्ट घेतलो GSIDCचेरूच, जो आमचो गोवा वेल्ल्या ग्रावंड आसा पळय तो. हांवें फावंडेशन स्टोन घातलें, काम सुरवात केल्ली इन 2010. 11 कोटीचो प्रोजेक्ट, काम सुरवात केल्ली. लोकलांसूच दिल्लें, रेजोल्युशन घेतलें, पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें आनी लोकलांसूच तो बंद उडयलो. 11 सुरवात केल्ली प्रोजेक्ट. नाजाल्यार तुमी विचारात गोव्याल्या वचोन खंयी कोणा कडेन. आतां सेकंड टायम लोकलान तो बंद केलो. तितून स्विमींग पूल येवपाचे आसले, जायती फॅसिलिटी आसली. लोकलाक थोड्यांक नाका जालें, सम ओपोजिशन आसताच न्हू. सुरवात केल्ली तेणी बंद उडयलो, नाका म्हणूंक लागले. आमकां ग्रावंडूच नाका. आतां साफर जाता. पूण परतूय आमी ग्रावंडाचें काम आमी जेन्ना 22 इलेक्शना पयलो कोड लागचे पयलो हांव फावंडेशन स्टोन घातलो. काम सुरवात जाल्ली, काम सुरवात आसा तेजी. दीस इज ऑन गोईंग प्रोजेक्ट. आमीच काम केल्लें. तिसरें आमी गोवा वेल्ल्या पंचायत घर बांदून दिलें. सुरवात हांवें केली, कंप्लीट आतां जाली, तेज्या टायमार जाली. तितून हांवूय आसा. जायतो भोंवलो तो. म्हाजें नांव घालता म्हणटा हेचेर पंचायतीचेर. खूब डिपार्टमेंटान भोंवलो, म्हाजें नांव कशेंच येवपाक दिना म्हूण. कोण आयकता. सरकारान म्हाजें नांव घालून घेतलेंच. तेजें कोणेच आयकोंक ना. जायतो भोंवलो, ना घालूंक जायना. पंचायतीन भोंवलो, डायरेक्टर पंचायतीन गेलो आनी GSIDCन गेलो. त्या पंचायतीन प्रपोजल धाडलो पंचायतीन आमचें नांव प्रपोज करून, तेणी घालून घेतलें. आतां गोवा आमचें श्रीधाम पंचायत घर आमी बांदताले. आमी सुरवात केल्ली ना नो इन GSIDCन आसतना इन 2008-10 सुमार सुरवात केल्ली. आमी सुरवात केल्ली तेन्नाच. थिंगा मागीर चेंज स्कोप वर्क चेंज जालो. मागीर परत आमी सुरवात केली तेन्ना मागीर परत विष्णू वाघ येयलो. तेन्नाय तेणी फावंडेशन स्टोन घातलो. त्यावूय टायमार थिंगाय मातशें कितें प्रॉब्लेम जालें. परत हांव मागीर येयलो. आनीकूय कितें स्कोप वर्क चेंज जालो म्हणून आमी परत चीफ मिनिस्टराक दिवन आमी परत आनीक फावंडेशन स्टोन घातलो. चीफ मिनिस्टर आसा म्हण नीव आमचे मिनिस्टर जाले म्हण. अरे 3 वर्सां जालीं आतां तो पंचायत घर. तुकडे फुडें वयर सरना कित्याक? 3 वर्सां जालीं. आतां तूं आसा मरे 22, 23, 24, 25 जाले. तुकडे अजून तो बेजमेंट केला, हें केलां तें म्हणटा. 3 वर्सां जालीं तुकडे वयर सरना, काम जायना पंचायतीचें, पंचायत घराचें काम जायना. 3 वर्सां लागता तुका. 3 वर्सां तें कामूय करपाक जालें आनी दुसरें आनी कोणी येतलो फुडें इनॉग्रेशन करपाक. आनीकूय दुसरें 27, 28 तें इनॉग्रेशन जातलें. तेन्ना आनीकूय कोणी येतलो दिसता. जेन्ना जे आमचे
GSIDC ना हांव वायस चेअरमॅन आसतनाच जी चर्ची आसात पळय आमचे आगासाई चर्च, सेंट लॉरेन्स चर्च आगासाई, हिंगा हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें भायल्यान. नाजाल्यार तुमी पळयात वचोन सकल पंचायती फुडल्यान हांवें जे मार्तीस आसा मार्तीरां कडेन थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें. फुडें वचोन पळयात मालवारा चर्च आसा चॅपल, थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें. सरावंडींग ब्युटिफिकेशन, लेईंग ऑफ पेवर्स. मागीर गोवेल्ल्या चर्ची कडेन वचोन फुड्यान पळयात फुडल्यान तेवूय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें. लेईंग ऑफ फावंडेशन आमचे पेवर्स घालून ब्युटिफाय केल्लीं, इल्युमिनेशन केल्लें. देन हांवें सेंट एव्हेंजलिस्ट चर्च नेवरा फुडल्यान थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलें. कांयच करूं ना कितें. सेंट मॅथ्यू चर्च फुडल्यान थिंगाय केलेले आसात ब्युटिफिकेशन. नाजाल्यार पळयात थिंगा फातर घातलेले आसात खूब कडेन. मागीर आमी आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च श्रीराम थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेले आसा. ते ओपन एअर हॉल आसा तें हांवें डेव्हलपमेंट केलेलें आसा. ओपन एअर हॉल पळय आसा थिंगा तें हांवें केल्लें. मागीर जिजस नाजारेथ चर्च चॅपेल ही जुवारी रिव्हराचेर आसा. व्हडली चर्च तुमी पेजेच्या फेस्ताक हिंगा वयतात ते हांवें केल्लें. इल्युमिनेशन, डेव्हलपमेंट, सामकी व्हडली रिटेनिंग वॉल बांदून जे आमचे खुबशे. आनी ते आमचे सांताना चर्च ही व्हडली चर्च, येशयाची व्हडली चर्च आसा सांताना चर्च. तेन्ना फादर लुड्डीन पेरेरा आसलो तेन्ना रातची एक गांठ वयली आमची व्हडली गांठ बेल आसा ती पडली आनी सकयल खुबशे प्रॉब्लेम जाले. तेन्ना सावन तो म्हाका कडेन येयलो. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी 5 कोटी दिलेले. 5 crores आमी ताका दिल्ले चर्चीक. 5 कोटीचे सुमार काम केल्लें आसा चर्चीचेर हांव आसतना. कितें करूं ना. खुबशें आसा सांगपाचें. आमचे दोंगरी शेष्टी शांतादुर्गा टेम्पल आसा थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा. वयर एक रस्तो त्या वाटेन वयर जायनासलो. खुबसो प्रॉब्लेम जातालो वयर वचपाक. टेक्निकल सारके मनीस आमचे JEOचो दिनेश तारी आसलो. तेणें बरो टेक्निकल पॉयंट काडलो आनी कशेय भाशेन तो आमकां रस्तो करून दिलो. सांगतलो जाल्यार खूब आसा. आनीकूय कित्याक खुबशें सांगपाचें दिसता. कित्याक आनीकूय सांगतलो परत. कित्याक खुबशे आमी फुडल्यान पयल्यार गोवेल्ल्या तुमकां वाटेरूच चॅपल दिसता. सेंट फ्रांसीस दी असिसी हें चॅपल तेवूय आमी केल्लें. कितें कितें करूं ना. खूब भारी. पिलार चर्ची कडेन रस्तो वयता तो हॉट मिक्स जायनासलो. त्या टायमार आमीच करून दिल्लो. आतां ते रस्ते हॉट मिक्स खूब जायत आसा. ना न्हू. आमचे पिलार सब स्टेशन आसा हांवेंच फावंडेशन हिसोवन घाल्लो. हांवेंच कंप्लीट करून दिलें. कितलें सांगपाचें खूब आसा. FDA बिल्डींग म्हाज्या टायमार जाली. आमचे नर्सिंग स्कूल आसा तें म्हाज्या टायमार जावन गेल्लें. SSB न्यू हॉस्पिटल हांवूच आसतना चीफ मिनिस्टर जावं होम हेल्थ मिनिस्टर आसतना आमीच आसतना हें काम जालें. खूब काम जालेलें आसा. कितें काम जावना. खुबशे आमी देवळाची संस्थेची कामां केल्या. हांव फुडें सांगतलो चॅपलांची इंटरनल खूब काम आसा. आतां नेक्स्ट टायम दुसरे प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय तो आतां आनी कितें सांगतलो कितें करूं ना तेजेरूय आमी फुडें सांगपाक आसात. चड टायम घेयना. हेज्या फुडें आमचे थँक्यू तुमकां म्हणटा. आनी खूब आसा सांगपाचें. वेळ जातलो तुमकां. कित्याक येदें व्हडलें प्रेस आयकपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. व्हडलें जाता म्हणटा तें मागीर कोण आयकपाक सोदना. हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेसवाल्यांक काणजांतान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमी इल्लेशा उतराक आमचे मदें येयले. आनी विरेश बोरकाराक हांव सांगूंक सोदतां तूं कितलोय उलय आमी आमचे सांत आंद्रे मंडल सांगाताक रावतले आनी आमचे वेल विशर आसात ते आमची पार्टीच्या बारान रावतले. चीफ मिनिस्टर बारान रावतले. पार्टी प्रेसिडेंटा बारान रावतले. आनी आमचे मंडल सांत आंद्रे मंडल आमचे BJPचे बरें काम करून दाखयतले. आनी नेक्स्ट टायम आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात 2 सिटां आमी BJPची आमी सगळे एकठांय रावन जी आमची ZPची इलेक्शन जातले तेन्ना आमी 2 सिटां आमी आमच्या BJP निवडून हाडटले. थँक्यू तुमकां. आतां आमचे बाब अजित बकाल तुमकां एक थोडीशी उतरां सांगतलो. सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मिडियाक म्हजो नमस्कार. हांव सरळ मुद्द्याचेर येता. 2 दिसां पयलीं आमी जे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले तेन्ना हांव बी थंय आशिल्लो. आनी ताज्या नंतर विरेश बोरकारान एक प्रेस घेतली की ताणें एक आक्षेप घेतलो जॉबाच्या हाका लागून. भुरग्यांक जॉबाक रिकमेंडेशन बाब सिल्वर दिता म्हणून.
ताका लागून तो आक्षेप घेतलो. पण हाजे वयल्यान एक कळून येता की जेन्ना जेन्ना बाब फ्रांसीस सिल्वेर आपले स्वातंत्र्य कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं खंय भायर सरता तेन्ना तेन्ना विरेश बोरकाराचें कालचांव सकयल देंवता आनी तें कालचांव वयर काडपाक लागून तो प्रेस घेता हो विरेश बोरकार. तशेंच जेन्ना विरेशान हे प्रेस घेतले तेन्ना ताणें दाखोवन दिलें की ताका स्वातंत्र्याच्या भुरग्यांचें भवितव घडलेलें नाका, तांकां नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो नाका, हें ताणें ते प्रेस घेवन दाखोवन दिलां. बाब फ्रांसीस सिल्वेरा कडेन लोक खुबशे आशेन येता. कित्याक येता की हाज्या पयलीं ताणें खुबश्यो नोकऱ्यो अवेलेबल केल्ल्यो आसा, तांकां लोकांक पोटाक लायिल्ले आसा, त्या आशेन लोक येता आनी हें ताका बी खबर आसा म्हणून तो आक्षेप घेता. तेन्ना जर तर कोणें रिकमेंडेशन दिलें जाल्यार ते मुख्यमंत्र्या कडेन दिवप ना, ना जाल्यार कित्याक दिवप ना? दिवपाकूच जाय, कारण आज तो स्टेटीचो हेड आसा आनी स्वातंत्र्य मतदारसंघात आमचे शिकलेले लोक ना, काय बरें आसा, M.Com आसा, B.Pharm आसा, इंजिनियर आसा, डॉक्टर आसा, अवश्य ते त्या प्रोसेसांतल्यान वता, ते पास आउट जाता आनी मेरिटान आयले की तांचे रिकमेंडेशन दिवचेच पडटा. कित्याक दिवचें न्ही? हो सगळो गोंयभर प्रोसेस चलता, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपापल्या आमदारा कडेन दितात. मागीर जेन्ना बाब फ्रांसीस सिल्वेर भारतीय जनता पार्टीन आसा जाल्यार ते ताजे कडेन ताजे थ्रू बाब आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळटा. मागीर हातून वायट कितें जालें? हातून ताजे पोटान ताका मिरची लागपाची कसली गरजूच ना. पण ताका आज खबर आसा जेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा जेन्ना फिल्डार देंवतलो, जशें आमच्या माजी आमदारांनी सांगलें की तो स्टेजीर बसल्यार तो पिसो जाता, म्हणून ताका ही प्रेस घेवची पडटा लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांक डायवर्ट करपाक. आज तो स्वातंत्र्याचो आमदार आसा, ताजे कडेन लोक रिकमेंडेशन दिता आसतले न्ही? मागीर तो ती रिकमेंडेशन व्हरून कोणा कडेन दिता? मुख्यमंत्र्या कडेन दिना? जर तो मुख्यमंत्र्या कडेन दिता जाल्यार तोवूय त्या करप्शनान इन्वॉल्व आसा अशें जालें ना? तो सांगता त्या प्रमाणे. आनी जर तर तो ती दिना मुख्यमंत्र्या कडेन जाल्यार तो त्या लोकांक भुरग्यांक फटयता असो ताचो अर्थ जालो. हें तो कित्याक लागून? हें ताणें आतां सांगपाक जाय. तो खरेंच मुख्यमंत्र्या कडेन रिकमेंडेशन भुरग्यांची पावयता काय तो भुरग्यांक फटयता बाबा आपूण दिता म्हणून? हें ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आमी पळयलें आयज पर्यंत विरेशा कडेन कांयच एक काम केल्लेलें हें ना. जे काम तो फुडें व्हरता ते सगळे बाब फ्रांसीस सिल्वेराची फाटल्या टेन्युराची कामां. जे फाटीं म्हयन्या पयलीं 2 टाकयांचें इनॉग्रेशन केलें तें काम बाब फ्रांसीस सिल्वेरान केल्लें. कित्याक लागून? की त्या वाठारांत गरज आशिल्ली. 18 वर्सांचो तो उलयता, आतां ती टाकी बेश्टोच बांदूना, ताच्या पयलीं ताणें पायपलायन हाडली कुट्टाळच्यान, ताका वेळ लागता काय ना? काय पयलींच टाकी बांदतलो? ताणें हें काम कंप्लीट केलें आनी इनॉग्रेशन हाणें केलें म्हणजे कितें व्हडलें करूं ना. ताणें एक काम दाखोवचें. पयर ताणें प्रेसाक उलयला आमी ही कामां केल्या आनी ती कामां केला. खंयचें काम केलां ते सांगलां? नांव घेवन सांगलां? ताणें खंयच सांगूं ना की आपणें तो पयर म्हणटा आपणें फावंडेशन स्टोन आपूण बसयना. कसो बसयतलो? तुजे कडेन जर कामूच केल्लें ना तुवें तुज्या टेन्युरान आनी तुवें तुज्या हातान, जाल्यार तूं फावंडेशन स्टोन बसयतलो कसो? बसोवंकूच शकना तूं, कारण तुवें कामूच केल्लें ना. ओल्ड गोवा पिलार रोड जेन्ना एक्सपोजिशना टायमार रोड केलो, तुमी खंय गोंयभर पळयला अर्दो रस्तो केला तो? आयज थंय गाडी वयर सकयल जाता. आनी कित्याक लागून आमी हें करचें? हो नाल फोडलो, हॉट मिक्सिंग करतलो आनी घरा वचून फुड्यान न्हिदलो, जसो तो फाटल्या प्रेसाक सांगता तसो. आनी कॉन्ट्रॅक्टर अर्दो रोड करून गेलो. हें ताणें करून घेवपाचें नासलें? ताणें टेप लावंक जाय नाशिल्ली? ताणें टेप लावंक जाय न्ही? फुड्यान उबो रावन फक्त नाल फोडलो आनी गेलो म्हणटकीर जाता? खुबशीं कामां आसा. ताणें उदरगत कसली करूं ना. खऱ्या अर्थान स्वातंत्र्य 10 वर्सां फाटीं गेल्या. हें फ्लूक लागला पळय स्वातंत्र्य, हें फ्लूक. ही उदरगत करपाची कामां न्ही, ही लोकांचे माथे भडकोवपाचे, हें फ्लूक लागला. त्या खातीर 10 वर्सां स्वातंत्र्य मतदारसंघ फाटीं गेला एक्चुअली पळोवंक गेल्यार. ताणें एक आपलें काम दाखोवचें, सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखोवचो नाल्यार. जशें फ्रांसीस सिल्वेरा बाब सांगलें, नेवरा पंचायत घर जालें, बाटी पंचायत हॉल जालें, खुबशीं कामां जालीं. त्या कडेन हिशोबान पद आसचें ना सांगपाक.
तो म्हणटा 18 वर्सां कितें जाली 1999 तो जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना हेचे बेंबरे वाजवाले गिरीश बोरकाराचे. हो तेन्ना खबर तरी आहा ताका कितें प्रोजेक्ट केले ते, तो आज उलयता तो. तशेंच ताणें तो जी पळय मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां कामां व्हरता जेन्ना तो त्रासान पडटा तेन्ना तो मुख्यमंत्र्या कडेन वता जाय. ताचे फाटीं ताच्या भावाची ताका मामलेदारान शोकस काडलेली शेत बुडयता म्हणून. हाचो भाऊच विरेश बोरकाराचो भाव शेत बुडयता माणसो घेवन म्हणून तो ताका शोकस काडलेली ताच्या भावाक. ताका साल्वार करपाक हो मुख्यमंत्र्या कडेन वता. हो लोकांच्या कामाक वचना. बायलेचें प्रकरण जालें त्या कामाक लागून गेलो आपल्याक साल्वार कर म्हूण सांगपाक. मागीर अशी जायतशीं कामां आसा जे तो आपल्या बेनिफिटाक लागून हें करता. आनी आमचो मुख्यमंत्री कितें आसा तो कोणी आयलो ना म्हणना. म्हणजे हाजो अर्थ असो न्ही की तो गैरफायदो घेतलो आनी आमी वगीर रावतले. स्वातंत्र्य मतदारसंघात ही जी कामां आसा ती चालूच उरतली आनी हाज्या फुडें बाब सिल्वेर स्वातंत्र्य मतदारसंघात भोंवत रावतलो कामाक लागून. ताचे कडेन लोक येता. आयज ताका लोक म्हणटा म्हणजे लोकांक आयज रियलायज जाता की स्वातंत्र्य मतदारसंघात बाबा तुजीच गरज आसली म्हणून ताचे कडेन लोक येता न्ही. तो पयर एक तातूंत म्हणटा तो म्हणटा जेन्ना दुसरो म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेराचें जर काम म्हटलें जाल्यार तो म्हणटा टॅक्स पेयराचो मनी. आनी तो करता तेन्ना खंयचो मनी तो टॅक्स पेयराचो न्ही. तेन्ना तो म्हणटा आमी हांवें फॉलोअप करता आमी तें फॉलोअप करता अशें करता तशें करता. तेन्ना खंयचो पयसो तो टॅक्स पेयराचो न्ही. मागीर तो करता कसो जालो तर तुमकां आतां सांगता तो इतलो बडायो मारता पळय आजुशी मंडूर ताची पंचायत न्ही. ताणें आज कितें केलें दिल्लीकाराक नंबर दिवंक लायला. तोय बेकायदेशीर. ताणें सांगचें ना म्हणून आपणें दिवंक लावना. हांव तुका डॉक्युमेंट घेवन उलयतां. ताणें EHN नंबर एमर्जन्सी हाऊस नंबर जो आसता तो दिल्लीकाराक दिवपाक लायला. आज तो कित्याक हात वयर काडले आपूण त्या पंचायतीक सपोर्ट करता म्हणून. आज ताणें उत्तर दिवपाक जाय कित्याक जालें आपूण तो रिवोक करतलो हें उत्तर दिवपाक जाय काय ना. तो कसो पळयटा. हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा एप्लिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ टॅक्स ऑन अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. हो खंयचो हें एंटरप्रायजीस खंयचे हें दिल्ली साऊथ दिल्ली. तुम्ही हे पळोवंक शकता. आज ताणें थंय पंचायतीच्या दारान बसून तो रिवोक करून घेवंक जाय. आज कित्याक तो उलयना हाजेर कित्याक उलयना. नाका जाल्यार फायजलपणां उलयता. ही फायजलपणां न्ही. तो लोकांक हें करूंक शकता. ताची शेजराक प्रोजेक्ट करता उलय मरे ताचेर कायदेशीर. ओके काय म्हणना आमी बेकायदेशीर कशें थंय करून दिली दिल्लीकाराक. फाटल्या दारान सुद्दां एंट्रीक दिता. ताणें 6.5 लाख करून थंय लायट हाडल्या कित्याक हाडल्या आनी तूं तोंड कित्याक धापून उगी आहा. कारण तुजो प्लॉट त्या सायडीक आसा. तुमचे थंय बाटबॅस थंय आसा आनी ताका बेनिफीट मेळपाक लागून पारपळी कडेन ताणें हो नंबर दिवपाक लायला. हांव सांगता म्हाजें एलिगेशन ताचेर दिवपाक लायला ताणें नंबर दिल्लीकाराक. हो पळय हो डॉक्युमेंट हो कसो ताणें अनऑथरायज्ड दिवपाक लायला. हाजेर कित्याक तो उलयना. ह्याचेर कित्याक उलयना तो एक शब्द काडिना कित्याक. हो कोण गोंयकार ते व्हडले गोंय राखपाचें हें करता. लोकांक फक्त पिशे करता. जर कोण पोटाक लागता पळय ताका मिसगायड करता दुसरे कडेन डायवर्ट करता. बट हाजेर तो आवाज कित्याक काडिना. हाजेर तो उत्तर कितें दिता आमकां पळोवपाक जाय. पयर तरुण भारताक हीच बातमी आयल्या 2 दीस पयलीं. ताजेर कित्याक उलोवना ताणें प्रेस घेवना. ना आमी सपोर्ट काडलो म्हणजे जालें. तूं जबाबदार. तुवें पयलीं नाजायक संबंद दवरले मागीर भुरगो जल्माक आयलो म्हणजे ताचो बापूय कोण तें सांगपाक जायना. आतां तूं हात वयर काडले म्हणून जाता. उगीच तो फ्रांसीस सिल्वेरा थंय हाजे कडेन गेलो आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो म्हणून ते नाका जाले फायलीन इश्यू. तेन्ना ताका सांगूंक सोदता आमी की फ्रांसीस सिल्वेरा एक काम करीत रावतलो आनी ताज्या वांगडा सगळें मंडळ ताज्या वांगडा आसा. आनी ताणें ह्या दिल्लीकाराचें ताणें कितें आसा पळय ताजें उत्तर दिवपाक जाय. तुमी मुद्दम ताका विचारचें.
ताणे आता थंय पंचायती कडेन भायर बसून हाची उत्तर घेवपाक जाय, रिवोक करून घेवपाक जाय. हरशी ग्रामसभा घेतालो तो, आतां कित्याक येना? कित्याक लोक प्रश्न करता. आतां येना तो एकदां भायर घातलेलो हांवें म्हाजे टायमार. आतां कित्याक येना तो? कारण तांच्यांनी फटींगपणां केल्लीं आसा. गोंय राखपाचें, गोंय राखपाचें, गोंय राखपाचें. बरो मनीस वता. आयज जर फ्रांसीस सिल्वेरा जर मुख्यमंत्र्याचे थ्रू जर प्रयत्न करता, प्रयत्न कोणें करचे? अवश्य करचे न्ही. कारण आमची भुरगीं शिकलेलीं आसात. जरी तो 5 वर्सान ना जाल्यार कितें करपाचें? बेकार रावपाचें? ताचे प्रयत्न चालूच आसतले आणि ताका खूब प्रतिसाद मेळटा लोकांचो. तो उलयता ताचेर कळटा न्ही. लोक येता, दारान येता. जे विदेशाच्या दारान नासता ते ताच्या दारान आसतात. कारण ताका ती कापस्ताद आसा करपाची. ताका ते अनुभव आसा. हाका कसलो अनुभव आसा? हाका एक लागला फ्लूक. हे 5 वर्साचे. पेल्यान वादळ कशें, पेलो हाडलो की उदक घालता. मागीर पेलो थांबलो की ते उदक थांबता. तसलें वादळ हें 27 थांबपाचें. चड तेंप चलचें ना हें. तेन्ना ताणें विनाकारण कसलेच आरोप करचे न्ही. तेन्ना ताणें आपल्या पांया कडेन पयलीं पळोवपाचें आनी मागीरूच दुसऱ्याचेर आरोप करपाचे आनी ताणें काम करपाचें. विदावट काम ताणें हें करपाचें ना. कारण तो जे सांगता न्ही फावंडेशन स्टोन आपूण घालिना. कारण हें ताचे कडेन कांयच काम ना. मोवळ्या सुद्दां ताणें तो व्हाळ बांदला पळय. इकडे सरपंच सांगा. मोवळ्या सुद्दां व्हाळ बांदला ते कोणें? बा फ्रांसीस सिल्वेरान. हो ती ताची टेन्युअर जावन 3 वर्सां आडयलो ताणें तो. आनी आतां हांगा आपणें केला म्हणून. ताका फायल तरी हालोवपाची खबर आसा. मुवमेंट कसो जाता तो खबर आसा. ताणें एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता तें पळयलां. फक्त बोबो मारले म्हणटे जालें. लोक पावले दुसरे कडेन. अरे सांतंत्रेची परिस्थिती खंय पावल्या? हो काणकोण वता आनी बोब मारता. कशें जातलें? सांतंत्रेन लोकांचे पयलीं प्रश्न सोडय न्ही. तेन्ना ताणें फायजिलपणा कसले आरोप करचे न्ही आनी आमी आमचें काम चालूच दवरतले. तेन्ना हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिल्वर मेन मुद्दो ताणें घालेलो पळय तो म्हणटा गव्हर्मेंट जॉबाचो. गव्हर्मेंट जॉब तुमी वचोन रिकमेंड करता सीएमाक जाल्यार कितले पासून सारकें हांगा ना. कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान घालेलें. पूण तेजेर मेन उलयलो. तेजें तुमी तो कितें उलयता तो ताका खबर ना. आमी आमचे बरोबर आमचे भुरगे गेले. आमचे प्रायवेट जॉब्स दिवन गेले. प्रायवेटांत सांगलां मरे. आमी रिकमेंडेशन दिताच न्हू सीएमाक. तें दिवपाक कितें आसा? तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून वचोना थिंगा. गव्हर्मेंट जॉबाक लागून आमी वचना. गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेलो म्हणून कोण सांगला? तो म्हणटालो तो म्हणटा तो कितेंय म्हणटालो. तो जाला आमकां चोयता तो बेजार जाता. तो पिस्को जाता आमकां पळयना. गव्हर्मेंट जॉबाक गेला म्हणून आमकां तुमकां कोणा सांगला? प्रेसाक पळयता. तुमी आमकां प्रेस वाली जाताले गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेला. तुमकां आमी सांगला आमी जॉबाक लागून गेले. भुरगे आमचे कितले जाण प्रायवेट जॉबाचे आसा. म्हणजे पळय चेड आसा. डॉक्टर अनिल गासेचे चेडूं आसा. आमचो अक्षय नायक आसा. कितलेशे भुरगे प्रायवेट जॉबाक लागून गेलेले आसा. गव्हर्मेंट जॉब आतां 26 सिलेक्शन कमिटीचेर मध्ये ते कशें जातलें? कोण मेरिटाचेर आहाय ते भाशेन ते मेरिटाचेर आमकडे कोण येता तेन्ना आमी दिवपाक शकता. मेरिटाचेर आहाय ते येयले जाल्यार आतां ते दितलेच तेन्ना आमी. मेरिटाचेर आहाय तेन्ना तेन्ना दिवपाचो कांय प्रॉब्लेम ना. मेरिटाचेर कोण पास जाले आसतना आमी कशें दिवपाक शकता? ना दिवपाक शकना. मेरिटाचेर जाल्यार आमच्यान दिवपाक जातात. चीफ मिनिस्टरा कडेन दितले मेरिटाचेर कोण येतात तेन्ना जालें भुरग्यांचें नशीब कळ्ळें मेरिटाचेर आसा तेंचे. कित्याक मेरिटाचेर खूब जाण भुरगे आसात. आतां 50 पोस्ट आहले जाल्यार मेरिटाचेर कोणाक 100 भुरगे मेरिटाचेर येतले आनी लास्टाक कोणी आनी लास्टाक तेंका चान्स पडूंक शकता. ते भाशेन आमी दिवपाक शकता. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री थिंगा येयलो इनॉग्रेशन करपाक टांकयेचें. त्या टायमार तुमची उपस्थिती थंयसर नासलेली. कोणी एक ताणें मुद्दो काडलो. ना तो तेणी मुद्दो पळय चीफ मिनिस्टरान आमकां पयलीं सांगलां आपणाक 9 सुमार आमी इनॉग्रेशन थारायलें आनी आमकां कांय इन्फॉर्मेशन पावोंक ना. म्हाका सकाळीं 10 सुमार फोन चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान सीएम येता म्हणल्यार हांव ना हिंगा. हांव नासतना हांव कसो येतलो आनी त्या टायमार पावपाक शकना 10 सुमार. हांवें सांगलें चीफ मिनिस्टर हांव थिंगा पावपाक ना. चीफ मिनिस्टरान फोन केलो पावपाक ना. म्हणजे तुमी गमयलें आमकां सकाळीं गमयला म्हाका. तेका लागून हांव आसता थिंगा. कित्याक म्हाका वचपाक रायट आसा. कित्याक म्हाका चीफ मिनिस्टर पार्टीन म्हाका हेजेर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन केल्लो आसा. म्हाज्यान वचपाक रायट आसा. चीफ मिनिस्टरान आपयलो म्हाका लेट जालो. लेट जालो 10 o'clock सुमार फोन येयलो चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसान. तू ते दिल्लीकारांचे म्हटले पळय ते पेपर दाखयले ते केन्नाचो प्रोजेक्ट आतां वर्स बदलत नाका. 2023 6/2/2023 ह्या दिसा ताका नंबर दिला. कारण त्या दिसा म्हटलं की आपल्याला
पण तो अजूनपर्यंत आमदार असाच आहे. पण आमदार सपोर्ट करता म्हणजे तसं असतं. तसे झाले त्याने डेप्युटी सरपंच अजून थंयच आसा ताजो, ताणे विड्रॉ केला सपोर्ट. काय करू ना सो डेप्युटी सरपंच अजून आरतीचा अजून तेच आसा. कशें तर ते एक कसलो सपोर्ट काढला ताणे सांगला कितें पळीत केला सपोर्ट काढला म्हणजे कितें. बरें तो गोंयभर लोकांक सांगता हे रिवोक कर ते रिवोक कर, हे करून दाखय मरे तूं. हे कित्याक करून दाखयना. ते एलिगेशन केलं की त्याने डायरेक्शन दिले म्हणजे नंबर दिवपा कोणाक डायरेक्शन दिले पण सर नाल्यार तो वगी कित्याक आसा. वगी कित्याक आसा ताणें डायरेक्शन दिवं नाल्यार तो अजून पर्यंत कित्याक आवाज करना. येदी व्हडली बातमी येता तरुण भारताचेर तो कित्याक उलयना हाजेर. ताणें जर ना जाल्यार ताणें उलोवचें हाजेर करून दाखोवचें. तो की हा म्हणतो तिथून आमदार हय अवश्य ते ताजीच थंय आसा रुलींग पंचायत. स्मार्ट विलेज करता म्हणटालो ती ताचेर न्ही. आज पर्यंत ताणें कसलेंच प्रगती पुस्तक प्रिंट केल्लें ना. तो सांगतालो न्ही आपूण 6 म्हयने प्रगती पुस्तक करतलो आपलें. आज पर्यंत कितें केलां. एक तरी केन्ना छापलां. एक केन्ना तरी छापलेलें तें बी दिवले पेटयता तें दाखयल्लें. नाल्ल फोडटा तें आनी कांय ना. खंयचें काम ना कांय ना. ताणें दाखोवचें न्ही. ह्या हितून ह्या प्रकरणात कितें करप्शन आहा तुमकां दिसता तुमकां हाव ना आसतलेच जाल्यार नाल्यार तो वगी कित्याक तो आवाज कित्याक काडिना. कुडका बांबोळी पंचायती भायर बसलो तो हांगा कित्याक बसना. बसूना तुमी सांगा बसूना जाल्यार. म्हणजे ती पंचायत वेगळी आनी ही पंचायत वेगळी कायदे वेगळे आसता. कायदो एकूच आसूंक जाय न्ही. शेवटी हो दिल्लीचोच न्ही. हो कोण आनी तेय बी कसलो इयरच्यान जो घरान कोणी भाव भावाली झगडी जाता जाल्यार ताका दिवं येता एक. कित्याक तूं बाबा सेपरेट लायट मिटर घे तूं सेपरेट बील भर बायलांची झगडी जाता. हे हाका टीसीपीन धाडूं जाय आसलो मरे. तूं एप्रुवल हाड म्हणून हेल्थाची हाड म्हणून कित्याक धाडलो ना. हाजीर कित्याक उलयना तो. सरपंच अजून तोच ना. सगळें तशें आहा मरे. खंय चेंज जाला दाखय म्हाका. ते एक आंगार येता एक शेकता तें पळयलें आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें म्हणजे जालें. आयज ताणें जबाबदारी घेवंक जाय ती आनी उत्तर दिवंक जाय गोंयचे जनतेक. हे कशें तो राखता गोंय तें हे कशें तो राखता पळय तें ताणें दाखोवंक जाय. कळोना का. कळपाक जाय न्ही. ही फटींग म्हणालो कशी करता तो पंचायत प्रधान ताजीच आसा. ताणें फॉर्म केलें ताजीच आसा. ताणें आतां जबाबदारी घेवंक जाय. तें तुमकां सांगलें न्ही. पयलीं संबंद दवरले मागीर भुरगे जल्माक येता जाल्यार बापूय कोण हे ताणें उत्तर दिवंक जाय. तो बापूय म्हणून. आतां आमी ना तातूंत म्हटलें म्हणून जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.